सर तुमचे जे PWD डिपार्टमेंट आसा ते नवें जालां ते शिफ्ट जाले ऑलरेडी, पूण थंयच सोशल वेलफेअर तुमचें जें जावपाचें तेजी जी सद्या जर परिस्थिती पळयत त्या बिल्डिंगेची सामकी फाटी वयल्या हेचो दिसता सिलींग सुद्दां थंय पडले, पूण कोण दुखापत जाली ना. शिफ्टिंग केन्ना जातलें, कारण थंय अशा परिस्थितीन काम चालू आसा, तुमीय पळयलां आसतलें स्वता वचून. आमी हो विशय म्हणजे हांव जेन्ना मिनिस्टर जालो ताच्या नंतर इमिडिएटली हांवें तात्काळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन परिस्थिती सांगली, कारण ओल्ड पोर्तुगीज हेरिटेज बिल्डींग आनी ताजेर लाकडी माळ आसा आनी ताजेर ते हें आसा रुफींग म्हणजे फॉल्स सिलींग आसा. त्या फॉल्स सिलिंगाचे वयल्यान उदक येवन येवन साचलें. आमी ते PWDक तात्पुरती डागडुजी करपा खातीर रिपेर वर्क दिल्लो. ते ताजे वयर ताणें रूफ काडलें आनी तें उदक भितर आयलें. तें उदक जातकच तें सकयल पडपाक लागलें आनी एक दोन फावटी न्ही, खूब फावटी ते पडल्याय बी. तो फ्लोरूय मातसो तेजो हें जाला आसा, ताका प्रॉब्लम खूब आसात. म्हणून आमी जागो घेतलो. आमी जागो घेतल्यार सादारण आतां 7-8 म्हयने जाले. फक्त ते फर्निश करपाक जाय, ताका पार्टिशन घालपाक जाय, कारण आमी जागो घेतलो पळय न्ही, हॉल आसा तो फूल ओपन आहा, ते सगळें फूल करपाक जाय. आमी हावजींग बोर्डाची बिल्डिंगेचे एक पार्ट घेतिल्लो आसा आनी तातूंत भितर आमचे पर्सन विथ डिजेबिलिटीज तो ऑलरेडी चालू जालें. मागीर आमचे कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज तांचें ऑफिस सेटअप जालें. हें डिपार्टमेंट व्हडलें आसले कारणान ताका खूब काम लागता. 2-3 लेटरां PWDक आमकां फर्निश करून दिवपाक लायले, अजून कांय रिस्पॉन्स येना. आनी आमी आतां मुख्यमंत्र्या कडेन परत एक फावटी प्रश्न मांडलो आनी मुख्यमंत्र्यान ताजेर वे आवट काडटा म्हणून सांगला. कदाचित ते हँडीक्राफ्टांतल्यान बी घेवन बेगोबेग जे आमचे हें आसात काय न्ही खंयचे तरी आसता ते फास्ट करता म्हणून आयकलां. म्हणून तातूंतल्यान घालून फर्निश करून इमिडिएटली शिफ्ट करपाक. कितेंय घडपाक शकता, पावसान देंवपाक शकता. कारण थंय काम करपी तुमचे जे एम्प्लॉईज आहा तांकां जावपाक शकता कॅलॅमिटीज. सो आमी गंभीर घेवन ते करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.